नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। पावसाचे विस्वान मातशी थाकाय, शापोरा न्हंयची पातळी देंवली। साळ बार्देसांत हुवाळ निवळ्ळो। फळभाजी दुधाची शॉर्टेज चालूच, भाजेक पेटलो उजो। संसार जाग्यार घालपाचे मोठे आव्हान। टॅक्सीवाल्यांचो गोवा मायल्सा आड संप पुराय मिटलो। येलो ब्लॅक आनी दक्षिण गोंयचे टॅक्सीवाल्या उपरांत उत्तर गोंयच्यो टॅक्सी रस्त्यार। दर्यादेग वाठारांत खंय गोवा मायल्स ना। SEZ प्रमोटरांक भरपाय करूंक रीण घेतना बँकाच्या जुराचो अभ्यास केल्लो काय कितें? उद्देग मंत्र्याक आडवे तिडवे प्रस्न। विश्वजीत म्हणटा विशय सोंपलो तेन्ना ओगी रावले, आतां इशू नाका। फोंड्याक कपिलेश्वरी रायकर फामिलीचेर आघात। लायटीचे वायरीचो शॉक लागून विलास रायकार पूत ग्रहेशाक मरण। बापायक साल्वार करपाक गेल्ले कडेन पुतूय गेलो। मूळ गोंयकारांची कायदेशीर व्याख्या आनी सर्टिफिकेटांच्यो अटी थारायतलो सरकार। रोजगार हावजिंग कम्युनिदादीचे प्लॉटांनी वता वता थंय मायग्रंट घुसतात। विधानसभेत हुस्को। केंद्रीय RBD कायद्याचो गैरवापर। कोर्टावरवीं गोंयांत जल्मनोंद करून गोंयकारांची नांवां आडनांवां घेवपाचे प्रकार। विधानसभेत हुस्को। मंत्री म्हणटा गोंयचो कायदो दुरुस्त करता, केंद्रीय कायद्याक उपाय ना। आनी दोड्डा गणेशा मुखार गोंयचे क्रिकेटीचे पुनर्बांधणीचे लक्ष। इंडियेचो आदलो बॉलर गोंयचो कोच दोड्डा गणेश म्हणटा नवे दमाचे प्लेयरां मदीं आसा ताक। 8 ते 10 दिसाच्या वारे आनी उटंगारां उपरांत पावसान मातसो विसव घेतिल्ल्यान थाकाय। शापोरा न्हंयचे उदकाची पातळी देंविल्ल्यान रेवोडे, कामुर्ली, बार्देसांत कांय वाठारांनी आयिल्लो हुंवार निवळ्ळो। दिवचले साळांतलें उदकूय देंवलें। लोक घरादारांनी उदका बरोबर घुशिल्लो चिकोल काडटात। संसार परत जाग्यार घालपाचें मोठें आव्हान। बेळगांव, कोल्हापूर हुंवार आयिल्ल्यान गोंयच्या मार्केटांनी फळां, भाजी, दुधाची शॉर्टेज मात चालूच। भाजेक पेटलो उजो। शापोरा न्हंयच्या उदकाची पातळी देंविल्ल्यान बार्देसांतले रेवोडा, कामुर्ली आनी हेर गांवांनी परिस्थिती हळूहळू जाग्यार येता। साळांतलें उदक गेलें, मात साळांत अजून लायट ना। पूण ही परिस्थिती लोकांक जर आयज गव्हर्मेंटाक पडलेले आनी लोकांचे जर जे लायफ आसा त्याच्या बद्दल विचार करचो गव्हर्मेंटान आनी खंय तरी असो रस्तो काडचो हायटेर की फाल्यां सकाळी उद्भवली परिस्थिती जाल्यार आमी सगळे गांवांतले लोक जे आसा ते एटलीस्ट भायर सरो शकता की उदक कशें हें करपाचें। टायमिंग कित्याक दवरला? ते टायमिंग खबर ना, हांगा खंय टायमिंग आसा एक तर नाल्यार लेट तर बंद करपा जाय, नाल्यार आमी आतां सकाळ फुडें भरपाकूय मेळना आनी सांजचेय भरपाक ना। आतां जे अधिकारी येयले तेणी सांगूंक ना तुमकां लायट केन्ना मेळटली की आमकां मेळाकच ना पयलीं म्हणजे आमकां लायटीचो मोठो प्रॉब्लम जाल्लो। लायट आमकां पयलीं दिवपाची, आयच्या दिसान कशी कडकूच येयलाय। सगळेंच बंद जाल्लें आहा, लायट ना सगळेंच ना। कळयलेले जाल्यार आमी पयलीं ते उदक आमचें कितें सामान आहा तें मातशें तरी भायर काडटले आसले न्हू। आतां आमची लाकडां आसा पळय, आमकां आतां 5 दीस जाले लायट ना। सामान सगळें आमचे भितर उदकान गेले। आतां आमच्या कडेन गॅस ना, रांदून जेयतले आले। भिंती आमच्यो सगळे पाऱ्याच्यो हे पळय हे ते पळय पडत जाल्यार दुसऱ्या ही भिंत पडली तर दुसऱ्या घरार पडटली, तें घर हें जातलो। तेका लागून सगळीं ही घरां आसात न्हू ते। पूण आतां हें पाणी आतां फुडें म्हाका थंय जाल्यार आमच्या घरांत दर्या देग आसा आनी दर्या आसल्या नंतर आमकां सामको भंय दिसता। हांगा पावली समज देवपाक गेला पसून चिखल जाला सगळो, सगळें इबाड जालें घरां। साठ बीट सगळी पिड्ड्यार, आलमारी उदी, किचनान सगळें उदी इबाड जावन गेले। आनी निकते आमचे जे पळय आमी नॉर्मल रावताले तशें आमी आतां रावपाक सुरू केले। पूण हातूंत कांय गॅरंटी ना म्हणटा, ते म्हणटा उदीकूय सोडूंक शकता म्हणटा परत। पूण सद्या कितें आहा लोकांचो हांगा संवसार आहा न्हू, तेन्ना लोक आपूण येता क्लीन करता मातशें आनी रात जाली की म्हणटा पळयता म्हणटा कशें कितें आनी परत म्हणटा वचून वाडीर रावता। नुकसान खूब जालें, खंय तरी कितें आमची गाय 2-3 हें जालें मरे आनी हांगा सगळे बाटली बी सगळे उदीक गेले। गोंयचे मुखेल शारांतल्या मार्केटांनी अजून भाजी आनी दुधाची शॉर्टेज। कांय कडेन वेपाऱ्यांनी स्वता वचून बेळगांवच्यान भाजी हाडली, मात रेट देमायच। 3 दीस जाले आमी दूद आमकां मेळ्ळें ना।
सो मार्केटानूय खंयसरूय विचारल्यार दुधाची कांय सोर्स ना अजून पर्यंत. लोकांका ते दूध भाजी कांयच मेळचें ना अशे परिस्थिती कित्याक मेळचें ना म्हणल्यार घाटासून येवपाचे रस्ते सगळे बाद जाल्ले जाता. ते कम्युनिटीन ते कर्नाटकान सुद्धा आसा पळय ते भाजी खूप पावस पडटा म्हणून ते पावस ते सुद्धा भाजी ना. धनिया पत्ता है क्या और कुछ वो इतना आलू प्याज माल नहीं यार पैसा बोल बेचने का भाजी नहीं यार रोड बराबर नहीं ना इसलिए भाजी आया था थोड़ा थोड़ा आया था 4 दिन से मार्केट बंद था. आज से कल आया था भाजी कल नहीं आया था कल भी थोड़ा थोड़ा आया था परसों टोटल बंद था. रास्ते बंद है कुछ प्रॉब्लम है जो भी आ रहा है वो भी बड़ा बोलेंगे जो आ रहा है वो अच्छा है कुछ तो मिल रहा है खाने के लिए वो भी नहीं मिलेगा तो क्या है कुछ क्या खाने का लेकिन चाले 4 दीस जाले दूध ना आता आयचं धरून 4 दीस जाले दूध येना. बेळगांव भाजी काय ना सगळे पावसान सगळे खराब जाल्ले आसा आनी हांगा गाडयो सोडना आनी रेट सगळे एकदम म्हारग आसा. बेळगांव खंयच्यानूच वाट ना येवपाक. मोठी गाडी तरी येवपाकूच शकना. ल्हान गाडी 4 व्हिलराची येता तातूंत कितें जाता 4 व्हिलराची थोडी सामान घालतात चड घालनात पूण ते भाडें चड घेतात. तेच लागून आमचे मातशें म्हारग पडटा. बाजारात घेवपाक गेल्यार कांयच मेळना. बाजार हांगा सगळो खाली आसा आनी बाजारकारूय सगळे तडणे पडले सगळे. ते एक 10-15 आमकां पाकिटां दिता डेली. आयज आसता दूध आतां प्रेझेंट 8 प्रेझेंट ना ऑलरेडी सोंपलेलें आसा. कितली येयल्ली आयज? आयज आमकां 15 पाकिटां दिले. आयज सप्लाय येयला तुमकां भाजयेची? भाजयेची सप्लाय येयला आयज? हय भाजयेची सप्लाय येयला टमाटे सोडून. आनी पयलीं म्हाका ते अमुलाचे येताली 200 क्रेडी येताले. आतां येता फक्त म्हाका केव्हा 60 क्रेडी येता आनी भायलो दूध म्हाका येताले 50-60 ट्रे आनी दुसरे येताले पण ते येवपाचेच बंद जाले. पयलींचीच भाजी आसली. पयलींचीच भाजी तेच म्हाका तुका करून लोकांनी घेवन गेल्या तेच कितें उरलें तें सगळें. पूण कालच्यान काल पर भाजी येयली ना. काल 2 दिसांनी भाजी येवना. भाजी तुमगे विकत येयली 2 दिसान भाजी आयज येयल्या तेन्ना आनी म्हारग बी येयला ट्रान्सफरय वाडयला. एक मातशें लागले बिगले आसा ते पसून दी कित्याक 2 दीस येयना जाल्यार आमकांय भरपूर त्रास जातले अशें समजून लोकांनी वयला. पयशे भाजी 100 रुपया 150 एक मोवळ्या ही म्हणून साध्या विलेज येतल्या लोकांक परवडचीच नाही. आता भाजी गेल्लो भाजयेचे रेट विचारले. वालपापडी 160 रुपया किलो. आता कोथंबीरची मोवळी 150 रुपया. शुक्रारचो बाजार भरलेलो आसा. 4-5 दीस जाले म्हापसा बाजारांत भाजीच नासली आनी हो श्रावणाचो म्हयनो आसल्या कारणान लोक भाजे खातीर खूब मध्यम वर्गाचे मिडल क्लास लो क्लास बीन लोक येता भाजी वाडपाक. पूण आज रेट पळयल्या भाजयेची गाडयो बीन बंद पडल्या स्टक जाल्ल्या कारणान भाजी थोडे गाडयो येयल्या म्हणून ते वेंडर सांगतात आनी भाजीची रेट पळयल्यार 150-200 रुपया किलो आसा. आनी ह्या श्रावणाच्या लोकांनी धरला आनी तितून भाजयेची अशी रेट आहा लोक पोती घेवन बेश्टे परत वयता. लोकांक बाकीच्यांकूय सांगला खूब जाणांनी आपूण सीएम रिलीफाक दितलो कदाचित फुडल्या 1-4-5 दिसां भितर बाकीचे सगळे जाण सीएम रिलीफाक दितले. तुमच्या माध्यमांतल्यान बाकीच्या लोकांनी म्हणजे कंपनीज कॉर्पोरेट्स ह्या सगळ्यांनी बी सीएम रिलीफाक दिवचे कारण मेजर आतां आमी कांयच सांगूंक शकना की नक्की कितलो लॉस जाला ते. खरें म्हणजे आमच्या डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम जी आहा पळय न्हू हार्ड वर्क तेंच्यांनी सगळ्यांनी केल्ल्या सगळे कडेन 24 वरां कंटिन्युअसली थंयसर रावन तेंच्यांनी खूब हार्ड वर्क केला. तांच्याय सगळ्यांचें हांव खरें अभिनंदन करता तांचे आभार मानता. फुडल्या 2 दिसां भितर सगळें रिस्टोर जातलें. लोकांनी थोडेशें कॉपरेट करपाची गरज आसा. दॅट इज नॉट म्हणजे सडनली झाडां उमटून पडल्या प्रत्येक कडेन रस्ते व्हांवून गेल्या पायपलायन जाल्या. आमचो प्रयत्न आसा 2 दिसां भितर रिस्टोर करपाची सगळी कडेन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टॅक्सीवाल्यांचो गोवा मायसाड संप पुराय मिटलो. उत्तरेंतले टॅक्सीवाले राजी. दर्यादेग वाठारांत गोवा मायल्स पावचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ल्यान टॅक्सी परत सुरू केल्या म्हूण उत्तरेच्या टॅक्सीवाल्यांची संघटना सांगता. गोवा मायल्साक दिल्लो रेट चार्ट आनी टॅक्सीवाल्यांक ऑफिशियल गॅजेटा वरवीं दिल्ल्या रेट चार्टांत मोठी तफावत आसा. सरकारान टॅक्सीवाल्यांचो विचार करून खंय निर्णय घेवचो. शिकिल्ल्या टॅक्सीकारांक खंय सरकारी जॉब दिवचो. त्याने जे सांगला 2 महिने पासून थांबात आम्ही रुल्स रेग्युलेशन फॉर्म करता आनी तुमकां एक मिटर बसोवपाक येतलो तो तुमकां बसोवचो पडटलो आनी त्या मिटराक जर बसोवपाक आमकां येयलें जाल्यार सगळ्यांत पयलीं आमी प्रायस रिवायज
गॅझेटाचेर मागतले आनी तेतून कितें घालता सरकार हें आमकां पयलें कळोवचें पडटलें. जशें आयज ताणें स्वताचो निर्णय घेतला म्हणजे त्याच्या कांय अधिकाऱ्यांनी आनी कांय मिनिस्टर आनी ट्युरिजमाच्या मनशांनी मेळून आयज जो एप हाडला तो हाडचो न्हू, तशें करचें न्हू. आमकांय कॉन्फिडन्सान घेवपे ही रेट करता आसतना आमकां वांगडा बसोवचें, डायरेक्टराक बसोवचें आनी एक बरी रेट त्या मिटरांनी घालची. सरकारी गॅझेट आसा ही 22 तारखेर 2 मेच्या 2014 रजिस्टर जाल्ली. हे एक सर्क्युलर आमकां दिला आनी आयज गोवा मायल्साक दुसरी रेट दिल्ली आसा आनी ती दिल्ली आसा गोंयच्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटान. एका कडेन 2 माशेन टॅक्सी चलोवंक शकना जेन्ना गव्हर्मेंटान दिल्लें गॅझेट आसा. म्हाज्या गव्हर्मेंटाक इतलें सादारण एक म्हाजो लॉजीक आहा. आख्ख्या इंडियेक 7th पे लागलेलो आहा, 7th पे लागलेलो आहा. तर आमी म्हणटा टॅक्सीकार आयज शिकलेले आहा, आमकां तेणें टॅक्सीची सर्वीस दिवची, आमकां ऑफिस बॉयची दिवची, क्लार्क म्हणून दिवपी. आमी 5th पेयाचेर काम करपाक तयार आहा. सरकाराक कोट्यांनी फायदो जातलो त्याच्यात रीण फारीक करूया. SEZ प्रमोटरा कडच्यान जमनी परत घेतना तांकां शेकड्यांनी कोटीची भरपाय करपाक सरकारान ओरिएंटल बँके कडच्यानूच रीण कित्याक घेतलें? हेर बँकाचे जुराचो अभ्यास केल्लो काय म्हूण सुदिनाचे उद्देग मंत्र्याक आडवे तिडवे प्रस्न. विश्वजीत म्हणटा हो निर्णय जाला तेन्ना सुदीन कॅबिनेटात आशिल्लो, ताणें आवाज काडलो ना. आपल्या खातीर हो विशय सोंपला, मात ते प्लॉट जाता तितले बेगीन पावणेर काडून रीण भरूंक पयसो उबो करतले. सभापती माननीय मंत्री साहेब मला सांगू शकाल का आपण व्याजदर काय लावला आणि कसा लावला? मातसो जरा स्पीकर सर, जे बोरो केल्ले आसा हे SEZ प्रमोटराक जे कितें सेटलमेंट सरकाराचे जाल्ले आसा ते पयर आमी माझा प्रश्न स्पष्ट आहे. जे आपण बँकेतले व्याजदर काय लावला आणि कसा लावला? स्पीकर सर, जे रेट ऑफ इंटरेस्ट आशिल्लो तो 8.85 रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर ओरिएंटल बँका कडल्यान घेवन ते पयशे पे केल्ले आसा. सभापती मला दुसरा प्रश्न आहे, कारण इंटरेस्ट अमाउंट जो आहे तो भरपूर आहे, इट इज इन करोड्स ऑफ रुपीज. आणि हा पैसा देताना आपण विचार करायला पाहिजे. आपण जो फॉर्म्युला यूज केलाय तो रॉंग आहे. मी चार्ज करतो. तुम्ही जर हे बघा, तुम्ही जेव्हा सांगता ते चार्ज करता, हांव सुदीन ढवळीकराक सांगूंक सोदता तो चार्ज करता. तुवें प्रश्न विचारलो चार्ज कितेंय चार्ज आसूं दी, चार्ज सरकाराचेर आसूं दी काय इंटरेस्टाचो चार्ज आसूं दी. सुदीन ढवळीकर जेन्ना हांव काय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर नाशिल्लो ते सरकारान ते सगळ्यात नंबर 2 मंत्री म्हणटा ते सुदीन ढवळीकर आशिल्लो. तेन्ना तुवें हाडल्या काय म्हणटा सरकाराच्या नजरेक? आमी ट्रान्सपरंटली जे कितें करता ते करतले. आनी मुख्यमंत्री कालूच आमची IPPची मिटींग जाल्ली आसा, जे खंय व्हेरी क्लियरली सांगलेलें आसा सगळ्यो गोश्टी स्क्रुटिनी जातल्यो. पयलींचे कसलेच आमी प्रकल्प घेवंक ना. सगळ्यो गोश्टी आमी एका वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. फोंड्यां कपिलेश्वरीचे रायकर फामिलीक आघात. शुक्रारा घराचे तेरेसावेले एके वायरीचो शॉक लागून 64 वर्साचो विलास रायकार आनी ताचो 24 वर्साचो पूत ग्रहेश रायकार अकाली गेले. बापायक साल्वार करपाक गेल्ले कडेन पुताकूय मरण. दोगांकूय फोंडेच्या ID हॉस्पिटलांत हाडिल्ले कडेन तांचो जीव गेला म्हूण जाहीर केलें. रायकर बापूय पुताचो अंत्रूज म्हालात संस्कृतीत मळार खूब वावर आशिल्लो. कपिलेश्वरीचे विलास आणि ताचो 24 वर्सांचो पूत ग्रहेशाचे अकाली मरणान फकत रायकार फामिलीच न्ही, सगळ्या अंत्रूज म्हालाक शॉक बसला. बापूय पूत दोगांचोय सांस्कृतीक मळार मोठो वावर आशिल्लो. कपिलेश्वरी देवळात कालो करपाचो मान रायकार फामिलीक. दर वर्सा काल्यांत रायकार बापूय पूत उमेदीन फुडें आसताले. ग्रहेश बरेपैकी मॉडेलिंगूय करतालो. अंत्रूज गुडयो ह्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान ग्रहेश सांस्कृतीक मळारूय फुडें आसतालो. विलास रायकार ताच्या घराच्या तेर्रासाचेर गेल्ले कडेन ताका खंय वायरीचो शॉक लागलो. ताका पळोवंक गेल्ले कडेन पुताकूय शॉक मारलो आनी तोवूय थंयच गेलो. आनी खबर वाऱ्या प्रमाण अंत्रूज म्हालात पातळ्ळी. खरें म्हणल्यार काल भरपूर पावस आनी तो वेळप ह्या गांवांत काल एक 2-3 घरां बुडलीं आनी आमची कवळे पंचायती खूब कडेन नॅचरल क्लायमेटीस जाल्यो पूण कॅज्युलिटी जावंक नाशिल्ली. हो खरें म्हणल्यार एकदम वायट प्रसंग आसा आनी कवळे गांवांत हें फर्स्ट टायम, केन्नाच अशें जावंक ना. बापूय आनी पूत बरोबर गेल्यात. कसो तो कांयच कळना पूण जेन्ना हे सगळे जाण राजनीश कपिलेश्वरकर तेजे बरोबर ते बाकीचे पंढरी हे सगळे वयर गेले तेन्ना कळ्ळें
ती वायर कितें तरी एक लिकेज आशिल्ली वयली आनी ते लिकेजीक लागून तांकां शॉक मारलो. लायटीची मेन वायर कट केल्या उपरांत परिस्थिती पळोवंक पुलीस वयर पावले. बापूय पुताक फोंड्या हॉस्पिटलांत व्हेले, मात तो मेरेन तांचो जीव गेल्लो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. नाका तसो खर्च चल्ला, सरकाराची बारीकसाणी नजर ना म्हूण PWD, GSIDC, IDC, म्युनिसिपालिटीच्या कारभाराचो अर्थ खात्यावेल्यान पंचनामो. SEZ प्रमोटरांक दिल्ली भरमसाट व्याजाची भरपाय, टेंडर नासतना बीच क्लिनिंग कोंत्राद, रस्त्याची सब स्टँडर्ड कामां, सगळ्यो गजाली विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन उस्तिल्यो. 15व्या वित्त आयोगा मुखार गोंयची बाजू मांडूंक अर्थ खात्यान कितें तयारी केल्या काय म्हूण प्रस्नूय आयलो. Interest of 123 crores paid while getting that land back is a sizable amount which will go from the government treasury. Even fixed deposit does not give you this interest. Even I brought to the notice of the tourism minister about that beach cleaning. They have given on, I don't know how finance agreed. I can understand tourism department is one purpose, but it has to go to the finance. How you can give under FR 184 for 2 years without tender? Yet वर्ष पयलीं केल्ले hot mix road सुद्दां वतात. What is the reason? Is it not wasteful expenditure, Speaker sir? It is the responsibility of the finance minister to check. JSIDC projects are getting delayed. I think there you have to see how fast projects are being completed. This type of wasteful expenditure, investments which are blocked, which cannot fetch any revenue to the municipal council. प्रत्येक एक्सपेंडिचर जो करता बाय एनी डिपार्टमेंट म्हणटलो कदाचित थोडोसो तो एक्सेस करता आसतलो. इट इज नॉट वेस्ट. आनी स्टेटीक 15 फायनान्स कमिशना कडेन कदाचित इन द मंथ ऑफ एंडिंग ऑफ द ऑगस्ट 15 फायनान्स कमिशन डिस्कशना खातीर स्टेटीन येवपाचें आसा. इट इज एन सेंट्रल टॅक्सीस वीच इज एन इनकम टॅक्स, कस्टम ड्युटीज हाजो शेअर आमकां परत एकदां स्टेट शेअर म्हणून सेंट्रला कडल्यान सेपरेटली मेळटा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. मूळ गोंयकाराची कायदेशीर व्याख्या सरकार थारायतलो. डॉमिसायल तशेंच बोनाफायड सर्टिफिकेटांचो बारीकसाणीन विचार जातलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. वता वता थंय मायग्रंट घुसतात म्हूण आलेक्सान हावजिंग बोर्ड कॉम्युनिदादीचे प्लॉट रोजगाराचो इश्यू काडिल्लो. हावजिंग बोर्डाचे प्लॉट गोंयकाराक प्राधान्यान मेळचे म्हूण 15 वर्सां डॉमिसायलाची अट 25 वर्सां करतले. थळाव्यांक 30% प्लॉट आरक्षीत दवरतले म्हूण हावजिंग मंत्री माविन उलयला. प्रायवेट इंडस्ट्रीजान तूं एक सायडी म्हणटा आमी जॉब दिवपा जायना म्हूण, दुसरे सायडीन प्रोजेक्ट्स घेता तेन्ना तूं सांगता आमी 80% गोवन्साक घेता. ऑल दीस इश्यूज हॅव टू बी आतां गव्हर्मेंटान पॉलिसी हाडटा म्हणल्यार चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला आपण पॉलिसी हाडटलो फॉर जॉब्स so that Goans get jobs. Assistance for ह्या स्किम्सांचे we have to there also see how we can protect the interest of Goans. आता कुमदार लँड हा हाऊसिंग बोर्ड लँड्स आहे. We have to see how we can protect our interest of Goans there. एक प्रॉब्लेम एक मेन येता स्पीकर सर की गोवन ओरिजिन म्हणटा तो कितें एक्झॅक्टली हॅज टू बी क्लासिफायड ऑर रिक्लासिफायड बाय द गव्हर्मेंट. स्किमीक आमी 15 वर्सांचो जो आसा डॉमिसायल ताका गोंयकार म्हणटा. Whether that has to be considered or do we increase the bar to 25 years? How do we do it is we need to know. कित्याक आमचे रेटीड एज पर द हॉटेल मुंबयच्यान हाय रेट आहा आमचे 5 स्टार हॉटेलाक एक पाटी. पूण आमच्या भुरग्यांक कितें मेळटा काय मेळना आनी तेका लागून आमची भुरगीं धांवता हिंगा थिंगा. तो तरी पेमेंट मेळ्ळो भुरगे वचनासले खंय. पूण आमी आतां एक असो निर्णय घेतलेलो आसा 15 year डॉमिसायल जी पयली आसली गोंयकारांक प्लॉट मेळपा जाय म्हूण आमी ती 25 years डॉमिसायल करता. हे आमी एक हेजो निर्णय घेतलेलो आसा की गोंयकारांकूच प्लॉट दिवपा जाय. जे कडेन डेव्हलपमेंट जातले, जे कडेन हावजिंग बोर्डाची प्रॉपर्टी आसा विदीन दॅट रेडियस ऑफ द ऑथॉरिटी देर, म्हणजे सपोज इट कम्स इन अ पर्टिक्युलर पंचायत एरिया, सपोज तुगे कुडतोरी पंचायत एरिया आमी हावजिंग बोर्डाची लँड आहा, 30% ऑफ दॅट वील बी रिजर्वड फॉर people who come under the jurisdiction of कुडतोरी पंचायत. ओके, हाजो सगळ्याचो विचार करून आमी हो गोवन ओरिजिनचो विशय म्हाका दिसता फुडल्या असेंब्लीच्या वेळार
कितें तरी हेजेर वेवस्थीत एक लेजिस्लेचर जो आसा पळय न्ही तो फुडल्या हाका घेवन येता. कमिटी कर मरे. हा सिलेक्ट कमिटी कर. सिलेक्ट कमिटीची गरज ना. सिलेक्ट कमिटीची गरज फाइंड ना. आउट. आमी तुमकां विश्वासान घेवन करता. आमी गोवन ओरिजिन हॅज टू बी आयडेंटिफाईड. दॅट इज माय ओनली सबमिशन. माझ्या आमदाराक इतकेच म्हणणें आसा. अपोजिशनान आमचे सरळ म्हणणें आसा देर वील बी द ओपन डिस्कशन. सिलेक्ट कमिटीची गरज ना. आमी लेजिस्लेचर हाडटा ओपन डिस्कशन करुया. कांयच हरकत ना. आमी तुमकां विश्वासान घेवनूच करता ह्या विशयाचेर. शेवटी आमकांय बी गोंयकारांच्या खातीर हो विशय जो फुडें व्हरपाकूच जाय. केंद्रीय आरबीडी कायद्याक धरून कोर्टा वरवीं अर्ज घेवन रजिस्ट्रारा कडेन गोंयांत जल्मनोंद करतात. गोंयकारांची नांवां आडनांवां घेतात. सरकारान हाका चाळण लावची म्हूण आलेक्स रवी चर्चिलान इश्यू काडलो. रवी म्हणटा फाटल्या नांवां बदलून 1/14 उतार्यांत घुसून गोंयकारांच्यो प्रॉपर्टी खातले. मंत्री म्हणटा आरबीडी कायद्या खाला कोर्टा कितें करतात ताचेर गोंयचो कंट्रोल ना. मात गोंय नांव आडनांव बदल कायद्याचें दुरुस्ती विधेयक तयार आसा. See, these are serious cases where people are changing names. Migrants are coming to Goa, changing their names and using it for various purposes. What he is claiming of some case, he may give details, I will inquire. I am not aware of, neither is my department aware of. It is the police department what he is saying investigation. I will inquire, Speaker sir. I have no problem in inquiring. 99%, almost 100% of cases are not related to this change in act, Speaker sir. So what people are doing, we want to know. I also want to know why those ads are being put. चेंज नेम जालें जायत लोकांचे त्या नांवान जे आसा 114 जे फॉर्माचें नांव आसा त्या नांवान तें नांव चेंज केलें आनी तें नांव घातलें जाल्यार गोंयचे लोकांची प्रॉपर्टी सगळी तरी कोणूय विकतलो. So this time in the RBD Act, the Central Act, we have no say, Speaker sir. They can check. प्रॉब्लेम जे कोण मायग्रंट इन जाल्या जल्मल्या तेंगे नांव चेंज कोता डिफरंट. येलापा नेलापा 78 इयर्साचो भुरगो चेंज कोता नांव हेजे सिरियस घे. तूं पळय रेजनल बाबजो सांगता तो कोर्टान वचोन कोण चेंज करता काय म्हाका कंट्रोल ना, Speaker sir. Insertion of new section 3 after section 3 of the Principal Act, the following section. Yeah, we have brought, no, so we have brought all this, Speaker sir. It is not that we are not doing. Our department is functioning, Speaker sir. But what Chachil Babu is saying about going to court and changing, I have no control. I may be the law minister of the state, but that does not mean I am the law minister of the center, Speaker sir. लायटीचे नित्याचे कटकटीक विटून कुडतरकारांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या सब डिव्हिजनल इंजिनियराक घेराव घालो. डिपार्टमेंटान फोन केल्यार फोन कुशीक काडून दवरतात. सरकारी जाव्यांक पयलीं हालोवंक जाय म्हूण झेडपी मिडिया कडेन उलयलो. सब डिव्हिजनल इंजिनियर म्हणटात ताचे कडेन कागाळी पावूंक ना. कितें जालां तें पळयता. रिजन दे आर गिविंग मान्सून. पावस वाडलो, पावसा टायमार पावस पडटलो, पावसा टायमार वारोय मारतलो. बट एवरी इयर दिस इज अ प्रॉब्लम. बट वेर इज द प्रिपेर्डनेस ऑफ दीस डिपार्टमेंट? एक झाड पड जाल्यार दे हॅव नो एनी अरेंजमेंट टू ते झाड कातरपाक. एक कंज्युमराक बील हजारान बील येता. 3 दीस लायट ना. somebody is giving कितें compensation दिता whether बाबा हे तुका जनरेटर हाड ओ कितें nobody is giving that compensation न्ही. आनी कितें जालां some of the staff कितलो तेंप जालो एकूच जाग्यार आहाय. तांकां कोण ट्रान्सफर करपाक इनवॉल्व जायना. ट्रान्सफर केल्यारय तांकां थोडे पॉलिटिकल गॉडफादर आहाय ते हाडटाय तांकां बसयताय आनी लोकांक सफर करपाचें सगल्यांक. पीपल हॅव टू सफर. ते फोन केल्या म्हणटा मनीस धाडला लायनमॅन धाडला कालच्यान हाय टेन्शन ट्रीप जालना. तो बेस्ट सांगता हाय ट्रीप जालना हाय टेन्शन. हांवें कमलादीना कडेन उलयला. कमलादीनान सांगला आपल्याला सगळी लायन सारक्या हें करा म्हण फोन. एक फोन केल्या म्हणटा ऑफिसा फोन करा. ऑफिसा फोन उखलून दवरता ते काडना. ते कितें जालें हांव वचून थंय सायटीर वचून पळयतलो. कितले दीस जाले फोन मारता आजच येवन ताणें सांगलें पण कोणें म्हाका सांगून नाशिल्लें. मेंटेनन्स जागा ते बंद दवरता न्ही अशें. हय ते केल्या 3 मंथसून बी केल्या काम. काय कळना तुमकां? एक्चुली आनी ह्या दिसान बरें आशिल्लें. आतां वयर वारो बी चड मारल्यान मातशें इश्यू जालो. वारो चड गोंयकारांचो आनीक एक भोवमान. उत्कृश्ट कोंकणी फिल्म म्हूण आमोरीन जाल्यार शॉर्ट फिल्म कॅटेगरींत खरवसान 66वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिखलो. गुजराती फिल्म हिलारूक उत्कृश्ट फीचर फिल्म म्हूण एवॉर्ड जाहीर जाला. बेस्ट एक्टर म्हूण आयुष्मान खुरानाक
अंधाधुंद फिल्मा खातीर आनी विकी कौशलाक उरी फिल्मा खातीर एवॉर्ड मेळ्ळो. बेस्ट एक्ट्रेस म्हूण कीर्ती सुरेशाक महानती फिल्मा खातीर एवॉर्ड मेळ्ळो. कोच दोड्डा गणेशा मुखार गोंयचे क्रिकेटींत पुनर्बांदणीचें टार्गेट आसा. पोरूं रणजी ट्रॉफींत सगळ्यांत सकयले ग्रुपांत रेलिगेट जावन गोंय टीम सामकीच तळाक पावल्या. अंदू तांकां वयर काडूंक गोवा क्रिकेट संघटनेन भारताचो आदलो बॉलर दोड्डा गणेशाक कोच म्हूण जबाबदारी दिल्या. गोंयच्या नव्या दमाच्या प्लेयरां मदीं बरो खेळ करपाची तांक आसा म्हूण कोच दोड्डा गणेश प्रुडंटा कडेन उलयला. Overall, I'm happy. Everybody is in a good nick. Okay, but I'm happy. Just what we'll do. Last 2 days, what I observed, what is who's like a quality and who can future for Goa. I believe in Goan cricketers. They all self-made cricketers. They're talented cricketers. In the blood only they have got sport. Okay, these already worked with these people last 4 years. Now again, Goa Cricket Association management kept on faith on me. Again, they assigned me as a head coach. Really, I'm proud and I'm happy and thank Goa Cricket Association and our Goa and all the peoples. And one more thing, now already we started like strength and conditioning from day one. Okay, this is ours is the 4th day. Again, last 2 days we had net sessions, like indoor, actually playing first Vijay Hazare. Already our season is over now. Pre-season, what we want to like for coming season, Vijay Hazare. What is our plan? What is our strength? That is we working on that. We got we got all-round side. All youngsters, there's a good bunch. I can make out the body language. Really, I'm looking forward to working for coming days. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.